पोलीस स्टेशन कित्या खातीर आयले तुमी आतां? आज आमी काणकोणच्या पोलीस स्टेशनार आयिल्ले आसा. ताका लागून ताचे फाटल्यान कारण आसा. तुमकां खबर आसा जे गव्हर्मेंटाचे PWD डिपार्टमेंट आसा, पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट, तातूंत वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आहा आनी त्या डिपार्टमेंटाची ड्युटी आसा कितें, सगळे लोकांक बरें उदक दिवप आनी तें दिवप आनीक लोकांक म्हणजे आरोग्याच्या हेल्थाच्या बरें उरपा खातीर. पण आज आमचे काणकोणचे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आसा पळय तें अत्यंत कंटामिनेटेड, अनहायजेनीक, अनहेल्थी आनी फिल्टर करनासतना लोकांक उदक पावयता आनी ह्या दिसांक हें प्रमाण वाडत जालें. फाटल्या दिसा आमी आमच्या लोकांनी आमकां पारवे आगोंदा आपयलें आनी आमी थंय वचून इन्स्पेक्शन केलें. थंयची ते प्लांट आसलो इतलो भयानक आसलो, भयानक भिवपा सारको. त्या प्लांटाचें आमी उदक पळयलें, तें न्हंयच्यान उदक घेतात, ते मागीर एक स्टोरिंगाक घेतात, स्टोरा कडच्यान ते विदावट फिल्टर म्हणजे विदावट फिल्टर टँकां घालताले आनीक अनहायजेनीक अनहेल्थी उदक ते लोकांक पावयताले. आनी ताका लागून आमी ते आवाज करून तांकां सांगलें हें सगळें थांबया आनी बरें उदक दिया. तरी आमचें आयकलें ना. म्हणल्यार आज आमी कितें केलें, हें कोणूच आयकनात. AE आयकना, JE आयकना, सुपरवायझर आयकना. म्हणल्यार आमी एक वेळ लास्ट एक वेगळो मार्ग निवड केलो, तो म्हणल्यार पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिवपाची. कित्याक आमी कसलो विशय घेवन त्या डिपार्टमेंटाक गेले, रस्त्या लागून, लायटी लागून, उदका जस्ट आवाज केल्या बरो हे आमदार रिप्रेझेंटेटिव्ह आमकां भितर म्हणटात आनी हे भितर उडयता आमकां. ताका लागून आज आमी हे खरें हे कोण क्रिमिनल आसा पळय, म्हणजे हे खरें म्हळ्यार हे डिपार्टमेंटाचे लोक आसा पळय, हे वॉटर सप्लायाचे ते मनुष्यवध करपाक मुखार सरले आसात, मनशाची आरोग्याची हानी करपाक मुखार सरले आसा. तांकां पनिशमेंट जावचें, हेजे सकयल चवकशी जावची आनी हेजो लोकांक सिटिजनाक बरें उदक मेळचें म्हूण आमी आज पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन दिवपा आयले आनी आमी तेजेर मागणी केल्ली आसा. जाता तितले बेगी हे जे कॉल्पिट आसात उदका खातीर कडेन आमच्या लोकांच्या आरोग्या कडेन खेळटात, हेल्थाने खेळटात, तांकां ताबडतोब अरेस्ट करपाक मागणी केल्ली आसा. वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक तुमी अशी कंप्लेन दिल्या काय कितें, काय पळयलें काय कितें तुमी? कितल्यादा आज आमी कितलीं वर्सां जालीं वॉटर सप्लाय आमी कंटिन्यू फॉलोअप करतात. आमी कित्याक लोकांक उदक पावोवपा खातीर आमी लोकांक ज्या कडेन उदक मेळना, जावं आमच्या लोलये पंचायत, पैंगीण पंचायत, खोतीगांव पंचायत, गांवडोंगरी पंचायत, श्रीस्थळ पंचायत, आगोंद पंचायत, खोला पंचायत मिसळ हांगा उदक पावपा खातीर आमी डिमांड करतात. तेन्ना म्हणजे एक एकदां मार्च एप्रील मे उदक खूब शॉर्टेज जाता, तेन्ना आमी सांगता तांकां थंयय ते तांकां उदक पावोवंक शकनात. आनी आतां वॉटर सप्लाय हे आसा पायपलायन्स आसा पळय हर घर हर जल, तेजेर पसून उदक ते पाड्या उदक दितात. मागीर आज आमच्या लोकांक ह्या पाड्या उदक पिवन आमच्या लोकांल्यो किडनी पाड जावपाक लागले आसात. लोक आमचे कितलेशे आमच्यो भयण्यो तांकां ब्रेस्ट कॅन्सर जावपाक लागले आसा. कितल्याशे आमच्या लोकांक आज वेगळे डिसीज जावपाक लागले आसात. बेश्टे आतां विनाकारण पावता उदक पिवन हांगा लोकांक बेश्टो ताप येता. आनी आतां ते कित्याक जाता, आमगे सरकार म्हणटा आतां हे आमच्या हॉस्पिटलांक आतां आमचे सॅनिटरी हॉस्पिटल आसात तेमी सदां सांगता पळय सरावंडींग बरें निवळ दवरात, बरी उदक पियात. पण हेच जे सरकाराचे अधिकारी आसात तेच जबाबदारी घेनात. हेजेर कोणी कारवाय करप. आनी मागीर हांव लोकांक अपील करता पळय तुमचे हक्कान तुमी भायर सरात, तुमकां बरें उदक तुमी भायर सरात. ह्या सरकाराचें लक्ष हे विश्वास दवरनाकात. हो सरकार आमकां सगळ्यांक मारपाक पळयता, तेन्ना तुमी जागृत जायात. आज पोलीस स्टेशनार तुमी आयले, तुमी कितें सांगलें कितें तुमकां आतां? आज परत आमी एक ऑफिशियल आमी एक कंप्लेन ड्राफ्ट केल्ली आसा विजन एनी पेशंट प्रोग्रेसीव काणकोणा हेजे वयल्यान. ती सगळे तेंचे वेगळे सगळे फॅक्टरीकान जे काणकोणाचे आख्खे काणकोणचे बी वॉटर प्लांट आसात तेजे वॉटर प्लांटा पळय उदक आमकां कशें सारकें मेळना ताका लागून बरयल्लें आसा. मागीर हे पळय आमी हांगा द रायट्स टू वॉटर कन्स्टिट्युशनल पर्सपेक्टीव हे मी हांगा लायिल्लें आसा. मागीर हायकोर्ट ऑफ दिल्ली हेजे जजमेंट लायिल्लें आसा, आर्टिकल्स लायिल्ले आसा. मागीर लोकांक कशें उदक मेळपा जाय तें बऱ्या प्रमाणे आनी तेज्या अधिकार कितें तो आमी सगळे एंटायर आमी आर्टिकल जजमेंटाची कितें आर्टिकल ती सगळी लावन दिल्ली आसा. मागीर तांकां आनी कांय सोदपाक गरज ना. मागीर पुरेपूर कायदेशीर समज कारवाई केल्यार हे तिनूय लोक जे संबंदीत अधिकारी ते भितर पडपाक जाय. हे फक्त आगोंदाकच जाता काय दुसरे कडेन बी जाता उदकाचें? आगोंदा असली म्हाका खुबश्या एरिया पंचायत क्षेत्रांतल्यान फोन येतात. मागीर आमकां 5 दिसांनी एकदां येतात, बाबा आमकां गडूळ पाणी येयला, आमकां चिकला पाणी उदक येयला, आनी कसलें उदक येयला, आनी कितें कळम्या उदक वास येता. म्हणजे हांव म्हणटा हे तुमी आतां इतले हजारान आमी पगार दिवन तुमकां हांगा डिपार्टमेंटाक कामाक दवरतात, आमगेले टॅक्स पेयर पयशे घालून तुमकां दितात, इतलो व्हडलो पगार दितात. तुमी तुमची ड्युटी कित्याक तुमी फूल हें करनाका म्हणटा, ड्युटी कित्याक करनात? तर तुमच्या ड्युटी करपाक तुमी सोडात, लोकां आरोग्या कडेन खेळनाकात. आज पर्यंत आतां कितले पासेस काडला पण आतां तुमकां आमच्या पासेस काडपाक जावपा ना. फक्त आगोंदा उदकाचेर तुमी मागला काय आनी कितें? ना, ओवरऑल आमी काणकोणच्यान जितले पळय उदकाचे प्लांट्स वॉटर प्लांट्स आसात ते अनहायजेनीक हेल्थाक फिट नासले. म्हणजे हे आसा ते म्हणजे बऱ्यापैकी तांकां फिल्टरींग पसून सारकें ना, फिल्टर्स सारके ना.
टँक्स निवळ ना तेजे सगळे कडेन आमी चवकशी करची म्हण डिपार्टमेंटा कडेन मागला. आमी पुलीस स्टेशनार एक कंप्लेन दिली कित्याक फाटल्या दिसांनी जना पर्सनली आनी आगोंदेच्या कांय लोकांक घेवन थंय गेल्लो. थंय वतकीर दिसून आयलें की टँकी जे पळय कळमेल्लें उदक आसा बरोबर ट्रीट जायना हें जायना तें सगळें पळयले उपरांत जनान एक 4-5 दीस तांकां शिटकावणी दिली अधिकाऱ्यांक की तुमी कितें तें लक्ष घालात आनी ताबडतोब कितें तरी उपाय काडात म्हण तेमी काडलो ना. कित्याक लास्ट टायम आमी असो कितें तरी अधिकाऱ्यांक जाप विचारूंक गेले की आमचेर कंप्लेन जाल्ली म्हणटकीर आतां कितें केलें आर्टिकल 21 प्रमाणे आमकां अधिकार आसा की आमकां बरें उदक मेळपा जाय आनी बरो वारो मेळपा जाय. आतां तें बरें उदक मेळटा जाल्यार आमकां कशें मेळटलें तें PWD डिपार्टमेंटान आमकां बरें उदक दिवपा जाय. तर आमी सविस्तर हातूंत भितर हायकोर्टा जजमेंट लायिल्लो आसा दिल्लीच्या बाकीच्या जे फोटो लायले कॉन्स्टिट्युशनल सगळे लावन आमी एक आनी ते जनान तें पळय इन्स्पेक्शन केलो ताजी एक आमी हेंय करून दिल्लें पेन ड्रायव्ह दिल्लो पुरेपूर. आतां आमी सांगलें PI बोलावलो PI वाचता आनी आपूण एक लेटर जें आसा तें हेल्था करता की तुमी त्या उदकाचो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आपल्याक सबमीट करचो आनी एकोडे आमी कितें सांगलें ह्या हेतून भितर जे लोकांक पाडें उदक जे दितात त्या अधिकाऱ्याचेर कारवाय जावपा जाय तेंचे चार्जशीट फ्रेम जावपा जाय. आमी मागणी केला कायद्याच्या दृश्टींतल्यान आमी मागणी केल्या कित्याक म्हाका याद जाता की जना वयचे पयलीं जवळ जवळ 4-5 दीस पयलीं आमचे माननीय सभापती थंय गेल्ले. थंय वचून ताणें उदक गेलें थंय मिटींग गेली मुडकुड्या गांवांत आनी बरें उदक तुमकां 10 दिसां भितर मेळ्ळें 10 दिसां भितर आमकां उदक बरें. अजुनूय परिस्थिती तीच आसा जाल्यार हेका जबाबदार कोण हेका जबाबदार बेजबाबदार हे अधिकारी जाल्यात आनी तशेंच बेजबाबदारी हेय आसात अधिकारी आसात आनी हे मंत्री सरकार आसा तेय बेजबाबदार आसा. आमी ताका सांगलां जाता तितले बेगीन ताबडतोब तूं हाजेर एक्शन घे आनी जे कोण हातूंत भितर कल्पीट आसा तांचेर तुमी चार्जशीट फ्रेम करची म्हणून. कितले दिसा भितर तुमकां एश्युरन्स दिले? आमी सांगलें आपूण रोखडेंच फाल्यां पर्यंत आपूण लेटर करता म्हणटा येता आनी आपूण इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट करता म्हणून. आमचे भशेन आमी फक्त 7 ते 10 दीस रावतले ताजे उपरांत आमकां परत ह्या PI घेवन मेळटले ताणें कितें चवकशी केली ना जाल्यार मुखाल्लें कितें कोर्स ऑफ एक्शन आमी सगळें डिस्कस करून ठरयतले. अरे ह्याच उदका लागून हेल्थाचो इश्यू वाडटा काय कितें काणकोणाक? अशें आमकां दिसता किडनीचो इश्यू कारण आमी जर पळयत जाल्यार किमान दिसाक 35 लोक जे आसात ते डायलिसीस करपाक काणकोण हेल्थ सेंटरान भितर येतात. काणकोणच्याच लोकांक किडनी कित्याक फेल जाता हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावून विरोधी पक्षान वारंवार हाजेर आवाज केला अजुनूय परत सरकारान ताजेर कांयच आवाज केलो ना कांयच पावल उचल्ली नात. खरें म्हळ्यार आमच्या सभापतीन हाजेर पावल उचलपा आसली आपल्या काणकोणच्या भावा भयणीकच कित्याक किडनी पाड जाता हाजेर एक ह्या हाडून डॉक्टरांचे एक रिसर्च जावपा जालो तो कांयच जायलो ना. आमी आतां परत एकदां मागणी करतात ह्या उदका बरोबर तोय बी ताणें ताजेर पावल उखलचें आनी काणकोणच्याच लोकांची पिड्डी कित्याक पाड जाता हाजेर ताणें अभ्यास करचो म्हणजे टीम हाडून ताजेर अभ्यास जावपाक जाय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.